सांकवाळे जावपी सांत जोसेफाचे फेस्त सध्या जाता थंयच जावचें ते दुसरे सुवातेर जाल्लें आमकां नाका। परंपरा चलत आयल्या तशीच चलतली, ती मोडपाक आमचो विरोध आसतलो म्हूण सांकवाळचे लोक उलयल्यात। गरज पडल्यार सांकवाळचे हिंदू भाव सुद्धा बिशपाक मेळपाक येतले, मात जागो बदलपाक दिवचे नात म्हूण आदलो सरपंच रमाकांत बोरकर उलयलो। लोकांक सांगलोलें मिटींग आहा म्हूण ये म्हूण, तेका लागून सगळे लोक मिटींगे आहा म्हूण लोक मिटींगे येयलोलो। म्हणजे आमगे फेस्त आमकां थिंग व्हरपा नाका, आमगे फेस्त आमकां हिंग जाय म्हूण। कित्याक दुसरे ते प्लेसीचेर आमकां फेस्त नाका। हे फेस्त इतली वर्सां जालीं हे फेस्त हिंगा कोत्ता। हे लुगार पासून ना जाल्या पासून हे फेस्त हिंग लोकांनी केलां, बरे भाशेन केलां। हे गांवच्या लोकांनी कित कोन्न मिनोत काडून आनी कित कोन्न ते फेस्त केलां। वतान म्हूण नाका, पावसान म्हण एक वरोस आमी हे भाशेन भोंवले। हे भुरग्यां देखून आमगे ल्हान भुरग्यां देखून सोडून आनी ही गरज आमी बांदल्या। आनी हे आतां फेस्त हिंगा गिरोज बांदून जातकूच हे फेस्त थिंग व्हरोंक सोदताय म्हणटकूच आमी कितें ओगी रावपाचें हेंकां। हे गेल्या त्या वर्सा तेणी अशेंच लोकांक रस्त्यार हाडले, आमच्या देव म्हणयाऱ्यांनी आमकां रस्त्यार हाडले। आयज फकत आमच्या गांवचे भावचे फेस्त करूंक आमकां ते आडकोड हाडटा। हे फेस्त हिंगा जातालें, हिंगाच जावंक जाय आनी सदांकाल जातलें। आनी एक म्हणल्यार ते आमकां इशू सांगता की पार्किंगाचो आनी प्लेस जागो ना म्हणून। आमच्या लागीं फाटल्यान हे सांतवाळीचे फाटल्यान 25,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी ताचो प्लॅन प्रोसेस पयलो चालू केल्लो। ताका लागून आमचो बाब रॉड्रिगीस आयलोलो, तो इंजिनियर, ताणें अख्खोच प्लॅन केलोलो, फकत तयारी करून तें कातोरपाचें आहलें पूण कांय कारणाक लागून तेणी बंद उडयलें। तर आमचो हो हुस्को, आमचो गांवच्या लोकांचो आवडो हें फेस्त हांगाच जावंक आनी हे पायप साहेबान, आमच्या बिस्म साहेबान बरे भाशेन मनान चिंतून हे गांवच्या लोकांचें चिंतून हे फेस्त ही आमची परंपरा चलताली तशीच चलोंक आनी फुडाराक चलतली। आमकां पोत्तून रस्त्यार हाडून हें करूंक आमकां बरें दिसना। आमकां आमच्या धर्माचेर आड येवंक नाका, आमी कोणाय पाद्रीचेर आड येवंक ना म्हूण आयज आमचेच पाद्री भाव आमकां रस्त्यार हाडटा, हें फेस्ताक हांगा थंयसर हालोवंक सोदता। इतली 400 वर्सां हांगा हिंदू भाव आनी क्रिस्तांव भाव एकमेकान येवन हिंगा आमी सगळे हिंदूय वाती लायता, क्रिस्तांवूय वाती लायता आनी मागणी कोत्ता। एक लुगाराची एक सासाय म्हूण आसता। आतां हो लुगार इतलो सासायेचो जो सांत जाल्लो आमचो फादर जोसेफ वाज, आनी तेका लागून मागण्यांनी लोकांनी सगळ्यो मागण्यो पुरी जाता। आनी हे जरी काडून थंय वयले जाल्यार कशें जातलें। आनी म्हाका दिसता कितें हिजेर बिशपाक कोणे तरी सांगलो, एक 4 लोक हांव जाणा, थोडे 4 लोक जेन्ना पळय फुडली मिटींग जातली तेदोस हांव आख्खें एक्सपोज करतलो, कितें कितें जालें, कित्याक लागून थंय करूंक कोत्ता तें सगळें हांव एक्सपोज करतलो। आनी एक बिशपान एक आपलो विचार करून लोकांच्यो मागण्यो आहा त्यो मागण्यो मान्य करून म्हाका दिसता फेस्त हिंगा दवरपाचें। आनी हे लोकांले पळय एक हें आसा, भावना आसा, ती लोकांली भावना तेणें समजून घेवन हें फस्ट परत हांगा डिक्लेअर करून घेवचें। सो एक मागणी बिशपा कडेन जाल्यार हांवूय येता, आमी एक्सप्लेन करुया बिशपाक। हिंदू भाव सगळे येतले, आयज येवपा आशिल्ले, मिटींग उरली थंय, त्या मिटींगेक सगळे मिटींग काबार करून येवपा आशिल्ले आमी, आमकां मातसो लेट जालो। सगळे हिंदू भावूय येवपा आहा, कित्याक तांकांय हें जेन्ना कळ्ळां तांकांय दिसता कितें अरे हें अशें कितें केलें काय म्हणून। सो तेन्ना जेन्ना आमी वयतले बिशपा फुड्यान आमकांय सांगा, आमी थोडे हिंदू भाव येता, आमी एक्सप्लेन करता बिशपाक, कित्याक हे हितूंची जे डिटेल आहा ती आमकां बिशपा मुखार मांडपा जाय।